राम नाम सत्य है या प्रकरणात आदली काँग्रेस महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोच्या आंगलट आयले. काँग्रेसीत असताना 2020 राम नाम सत्य है म्हणीत म्हारगाय आड आंदोलन केल्ले खातीर प्रतिमा कुतिनोक मडगांव पुलिशेन अटक केल्या. थिवी कोमनेदादीच्या मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्याचो आरोप 4 गांवकारांनी केला. वळखपत्रां आसून लेगीत मतदान करपाक घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोपूय ह्या गांवकारांनी केला. आपले पॅनल वेंचून हाडपा खातीर कांय जाणांनी हे कट कारस्थान रचिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. 50 जाणां परस चड गांवकारांनी कोमनेदादीच्या ह्या मतदानाचेर बहिष्कार घालो. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबलाक 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. उपरांत सुलेमानाक हुबळींतल्यान मोटारींतल्यान पळून वचपाक मजत करपी दुबावीत हजरत अली हाका पोरणे गोंय पुलिसांनी ताब्यात घेतला. ताची चवकशी केले उपरांत सुलेमान खंय गेला हाची म्हायती पुलिशेक मेळटली. दुर्गिणी धारबांदोड्या कार आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात मोलेच्या दिकेन वचपी दुचाकीवेले दोगूय भाव जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्यात. कार चलोवप्याचो दोळो लागिल्ल्यान चुकीच्या दिकेन आयलो. ताका लागून कारीची आणि दुचाकीची समोरासमोर टक्कर जाली. घाणयारे उदक कोणेच नाल्यात सोडचे न्हय अशें आवाहन उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मडगांव आनी फातोडेकारांक केलें. उदकास्त्रोत खात्यान कायद्यान बदल केला. घाणयारे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मंत्री शिरोडकर हांणी दिली.
प्रस्तावित बोरये पुला खातीर जमीन संपादीत केल्या, तशेंच पुलाचो आराखडो तयार करपाचें काम चालू आसा। फुडल्या 4 ते 5 म्हयन्यां भितर बोरये पुलाच्या कामाचो टेंडर काडटले अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली। मडगांवां एके कार्यावळीच्या उक्तावणा उपरांत मंत्री उलयलो। हात वयर करून मतदान घेवपाक विरोध केल्ल्यान मुळगांव कोमनेदादीचे सर्वसाधारण सभेत बोवाळ जालो। गुप्त मतदान घेयात अशी मागणी कांय गांवकारांनी केली, मात निमाणे नेमाप्रमाण हात वयर करून मतदान घेतले। ह्या वेळार पुलिसांक आपोवचे पडले। अध्यक्षपदा खातीर 2 नांवां आयिल्लीं। हात वयर करून अध्यक्ष वेंचपाचे प्रक्रियेक गांवकारांनी विरोध केलो। गुप्त मतदान घेयात अशी मागणी गांवकारांनी लावन धरिल्ली। एका वरा परस चड वेळ घासाघीस जाली। उपरांत महेश्वर परब हांची अध्यक्ष म्हणून निवड जाली। हालीसराक चोरयांचे तशेंच पाकिटां मारपाचे प्रकार घडत आसात। सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशन सुवाळ्या वेळार चोरयो तशेंच पाकिटां मारपाची घडणूक घडिल्ली। ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या 6 जाणांक अटक केल्या। ओल्ड गोवा पुलिसांनी ही कारवाय केल्या अशें कळटा। मोरजे दर्यादेगेर मोठ्या प्रमाणात बिगर गोंयकारांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात। पर्यटकांक लागून कसलीच साधन सुविधा ना। पार्किंगेचो प्रस्न अजून मेरेन पर्यटन खात्यान सुटावो करूं ना। जाल्यार खाजगी सुवातेचेर रिसॉर्ट धन्यांनी कितल्यो लाकडी खाटी घाल्या हाची माहिती पर्यटन खात्यान पंचायतीक दिवप गरजेचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक म्हळ्यार नानार्डो ह्या सोरपाच्या प्रजातीचे वेस्टर्न पश्चिम घाटात अस्तित्व आशिल्ल्याचें संशोधना उपरांत सिद्ध जालां। गोंयांतल्या एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या सहकार्यान गुजरातांतल्या हर्पेटोलॉजिस्ट हे संस्थेन केल्ल्या संशोधनात ह्या ब्रॉन्झ बॅक सोरोपाच्या अस्तित्वा फाटले गुपीत पयस जातना सोरपाच्या प्रजातीच्या मानांकनाची पूर्तताय लेगीत जाल्या अशी माहिती अमृत सिंग हांणी दिली।
गावचे प्रश्न सुटावे करपाकडेन ताकतिकेन लक्ष घालात नाजाल्यार मायनिंगेचेर धडक दितले अशी शिटकावणी मुळगावच्या ग्रामस्थांनी दिल्या। मुळगाव पंचायती वतीन तशें निवेदनय वेदांता कंपनीक दिला। गावचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी मुळगावच्या लोकांची भूमिका कायम आसा। मायनिंग लिजांतल्यान मुळगावची देवळां सयत घरादारां शेतां भाटां आनी सैमीक उदका स्त्रोत भायर काडात। रातपाळी बंद करात, शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात, उद्ध्वस्त जाल्ली तळी नितळ करून दियात आनी हेर मेळून लोकांच्यो 15 मागण्यो आसात। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात संबंधित पुलीस कॉन्स्टेबलाक काढून उडयल्लो आसा। तेन्ना रोखडोच फरार आशिल्ल्या सुलेमानाकूय पुलीस अटक करतली अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला। मजगतीं ह्याच पुलीस कॉन्स्टेबलान पुलीस बंदखणीत आपलो जीव घेवपाचो यत्न केल्लो आसा। सध्या ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला, तर हुबळी सावन सुलेमान सिद्दीकी हाका फुडें पळून वचपाक मजत केल्ल्या हजरत अलीक 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। हंजुणा ग्रामसभा लाऊड म्युझिक विशयावयल्यान तापली। हंजुण वाठारांत मेगा इव्हेंट्साक थळाव्यांनी पुराय विरोध केला। उपरांत त्या विशयाचेर खासा ग्रामसभा घेतले अशें सरपंच हांणी सांगले। तशेंच हेर कांय विशयाचेर ग्रामसभेक चर्चेक आयले। पंधरा वर्सां मायज जाली, 2 फाउंडेशन स्टोन घाले, 3 आमदार जावन गेले, मात पंचायत बांदपाचें नांवच ना। आमच्या गावात आमकां पंचायत जायच, मंत्री मॉविन गुदिन्होन हातूंत लक्ष घालचें म्हणून सुरावलेच्या थळाव्यांची मागणी। सुरावली ग्रामसभेत आयतारा रेल्वे अंडरपास, पंचायत घर, स्विस गेट घालप ह्या मुख्य मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। एकोणीसशे 55 ते 1961 मजगती गोंय मुक्तीच्या लढ्यातल्या 15 हुतात्म्यांच्या फॅमिलीक 18 डिसेंबराक भोवमान करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तांकां 10 लाख रुपयांची आर्थीक मजत सरकार दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले।
गोंय क्रिकेट संघटनेच्या कामात पारदर्शकता जाय म्हणून सांगप्यांनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अजून दिल्लो ना. तो कित्याक दिलो ना ताचे तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशें जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके सांगता. सचिव रोहन गावस देसायान केल्ल्या आरोपांक फडकेन आयतारात जाप दिली. गोंयांत सुमार 250 डायलिसीस युनिट आसप हो हुस्को करपासारको विशय आसा. डायलिसीस युनिट सुरू करप ही खोशेची गजाल आसली तरी डायलिसीस सेंटर सुरू करप ही निराशेची गजाल. तरणाटी पिळगी आनी ज्येष्ठ नागरीक भलायकेची जतनाय घेवपाविशीं गंभीर आशिल्ल्यान ह्या दुयेसाचे दुयेंतींची संख्या वाडत आसा. दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळी हॉस्पिटलांतल्या डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावणा वेळार केलें. हे अधिवेशन बरे तरेन चल्लें ना जाल्यार गोंयचे एसटी रिझर्वेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मेरेन फुडें वचूं येता असो दुबाव राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो. वेगवेगळ्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस राज्यसभेत बोवाळ घालता. ताका लागून अधिवेशन तहकूब जायत आसा. ताकाच लागून गोंयचे एसटी रिझर्वेशन बील आडकून पडिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो पूण केन्ना जातलो तें मात तानावडेन सांगूं ना. पिळगांवचे शेतकार तशेंच कामावेल्यान काडून उडयल्या वेदांता कंपनीच्या कामगारांच्या प्रस्नाचेर अजूनय तोडगो काडूना. हे विशीं आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांखळीच्या रवींद्र भवनात खासा बसका आपयली. हे बसकेक आमदार प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्लो अधिकारी रोहन कास्कर, पुलीस अधीक्षक जिवबा दळवी हाजीर आशिल्ले. शेतकारांच्या विशयाचेर कंपनी वेवस्थापनाकडेन उलोवप चालू आसा. तशेंच कामगारांच्या सेटलमेंटाच्या विशयाचेर बसकेत कितेंच निर्णय जालो ना. नुव्या वाठारांत भरपूर प्रमाणात पडीक जमीन आशिल्ली. ही जमीन सोदून डिसेंबर 2023 ते आतां मेरेन नुवेच्या शेतकारांनी सुमार 50,000 चौखण मीटर पडीक जमीन लागवडी खाला हाडली. दर वर्सा सुमार एक पडीक जमीन लागवडी खाला हाडपाचो आमचो मोख आसा अशें नावेलीचो थळावो एव्हर्सन वेल्स हाणें सांगलें.
मडगाव बायपास ते कुंकळे मेरेनच्या 7.24 किलोमीटर रस्त्या खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। हातून 4.45 किलोमीटर लांबीच्या 6 लेन फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसा। ह्या रस्त्याच्या 4 लेनीक लागून काणकोणा कुंकळे रस्त्याची जोडणी सुदारतली। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांनी ट्वीट करून ही माहिती दिल्या। आयतारा मुंबईच्या एका 7 माळ्याच्या इमारतीत अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। हो उजो खंय दुसऱ्या मळ्याचेर लागलो। सकाळच्या सुमार 11:30 ही घडणूक घडली। उजो पावलपी दळाच्या जवानांक माहिती मेळटाच ते घडणूक थळाचेर पावले। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना। हालीसराक फसवणूक करून पैसे लुटपाच्या प्रकरणांनी वाढ झाल्या। अशाच एका प्रकाराक मुंबईचो एक सीईओ बळी पडलो। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण सीबीआयतले म्हणून सांगून मुंबईच्या एका सीईओ कडल्यान 1 करोड रुपया लुटले। पैसे परतून दिवपाचे आश्वासन दिल्ले खरे, पण पैसे परत केलेच ना। तो पैसे घेऊन ताणे पळ काढली। बरी कामगिरी केल्यास 7 पोलिसांक मुख्यमंत्री पदकात जाहीर झाल्यात। पोलीस उपनिरीक्षक नेर्लन अल्बुकेर्क, विश्वेश करपे, निरीक्षक राहुल परब, उपनिरीक्षक विनायक कारेकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक भीमराव गावडे, हवालदार विदेश नायक आणि कॉन्स्टेबल कृष्णनाथ सोडणकर हांकां मुख्यमंत्री पदकात जाहीर झाल्यात। 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यात ही पदकां भेटयतले। पुणे नगरपालिका महामंडळान सुमार 110 शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचे थारायला। या खातीर 3 करोड रुपया मंजूर जाल्यात। शाळेंनी काय घडामोडी घडटात अशी पालकांची कागाळ आशिल्ली। हे मतीत घेवन पुणे नगरपालिका महामंडळान सीसीटीव्ही बसोवपाचे थारायला।